कांय इन्फ्लुएन्सरांक एजंटां कडल्यान पयशे मेळटा गोंयांत येवपी पर्यटकांक दुसरे कडेन व्हरपाक। गोंयची बदनामी करपी इन्फ्लुएन्सरां आड सरकारान कारवाय करपाक जाय। तशेंच फक्त ह्या वर्सा खातीर न्हय तर कोविडा उपरांत कांय प्रमाणांत गोंयांत येवपी विदेशी पर्यटकांचो आंकडो देंविल्लो आसा म्हण आमदार दिलायला लोबो उलयल्या। RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। All the tourists were here. ये कितें negative negative they are, I think, paid by some agents to see that the tourists from Goa goes elsewhere. I think the government of Goa has to take strict action against those influencers, find out who they are. They cannot defame Goa on any of this. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार ऑक्युपन्सी खूब आहले आनी ट्युरिस्ट जशे येताले एवरी टायम थंयच ट्युरिस्ट येयल्ले। तुम्ही यूएसजीचे वायस चेअरमॅन आणि तुमच्याकडे एम्पॅनल्ड इन्फ्लुएन्सर्स असतात त्यांना वापरून तुम्ही यांना जाब वी विल डू दॅट ऑल्सो. वी विल टेल द इन्फ्लुएन्सर्स टू सी दॅट यू गिव पॉझिटिव्ह इमेज अबाउट गोवा. फॉरेन टुरिस्ट मातशे कमी आशिल्ले अशें दिसतालें म्हणून. फ्रॉम द टायम आय टेल यू कोविडाच्या उपरांत फॉरेन ट्युरिस्ट मातशे कमी जायत गेला. इट्स ट्रू आउट. From COVID, after COVID, it has affected financial capacity of a person. It's become less after COVID, but it's not just this year.